No, no, that is what I am trying to say. Why do जे लेबर आहे भायले झारखंडचे, why are they coming to Goa? In terms of they are taken at Parole University. Take the university by भायले labor हाडे. Whose duty it is to make sure that there is no law and order situation? Whose duty it is? First of all, the labs is also on part of that Parole University. दुसरे या सगळे क्रिमिनोरांक खबर आहा, हिंगा सगळे हफ्ता 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 हेका जेन्ना भितर घातले 2 वरांमध्ये हे तांकां they are left by giving bribes. And if you look at it, people are not scared to create a law and order situation. And या पद्धतीन जोर जोर आमी चयल्यार we are failing the state. Chief Minister says awareness create जालो केस वाडटा म्हणून. How do you like this statement? हे तुम्ही मुखेलमंत्री विचारपा जाय आसले. मुखेलमंत्र्यान गेला, म्हाका दिसता हाती बिकीत बांदून गेला. हाती काल चयल्या काबरालाले हाती कितें आहले बांदून. कितें जाल्लें कांय कोणा कित्याक वी कंडेम दीस अटॅक जो पारोल युनिवर्सिटी पळयता, पारोल युनिवर्सिटी थिंगा सनसेट पॉयंटाक कॉल जालो. पूण आज हे भायले लेबर इतले सारखे सोरपी आनी थिंगा म्हाका दिसता ते भाजी एक लिकर आउटलेट आनी थिंगा शेंबोरांनी मायज लोक थिंगा सोरपीन जाम जाता. हे जाम जावन थिंगा लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जाता. We have told the Parole University that you cannot indulge in such type of gundagiri where you all lead to assault. And strict vigil needs to be taken, night patrolling needs to be done. And जो तो पडटो सोरपड इंकिता थिंगा म्हाका दिसता तेका सारखे परमिशन आहाय काय कितें हेजेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय, नाल्यार ते लायसन्स सस्पेंड करून उडोवपाक जाय. 100 ते 150 आउटसाइड पारोल युनिवर्सिटी जे लिकर आउटलेट आहा थिंगा ते बसताय सोरपिताय. आनी हे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आज दिस इज नथिंग न्यू. सोरपीन ते थिंग सनसेट पॉयंट गो आहा. सनसेट पॉयंटार दुसरे वयताले पयले आनी हे दिसताय. आनी हे दिसोन थिंगा ते आख्खे बुडले आख्खे म्हाका दिसता इट इज द पारोल युनिवर्सिटी हॅज टू बी ब्लेम्ड. And whatever needs to be done, attacking police officers when they are going on duty. I spoke to the PI, SP as well and tried to inquire. We were looking at it, several people were caught as well. And म्हाका दिसता हे law and order situation विधानसभेच्या नंतर we've seen so many incidents. Increase जायत आसा. ह्या पुलिसांक पळोवंक ना, ह्या सरकाराक पळोवंक ना. आनी it is a complete failure. That comes under Kungolim police station. थिंगा shortage आहा almost 30 staff. आणि 30 स्टाफ आम्ही मुखेलमंत्री जाल्यार रोकडो धाडलो. अजून तेसली खबरो काय ना, स्टाफूय ना, गाडी सारक्यो ना. सो म्हाका दिसता पेट्रोलिंग इज द नीड ऑफ द आवर एंड द पुलीस वेर एवर ऑल्सो दे आर फेलिंग. दिस हॉटस्पॉट्स नीड्स टू बी आयडेंटिफाईड. लॉ एंड ऑर्डर इफ यू लुक वी कॅनॉट अफोर्ड दिस टायप ऑफ असोल्ट. फाल्यां हे सगळे एकठांय पुलीस स्टेशना भितर वचोन अटॅक करतले इतली परिस्थिती जाल्ली. म्हणजे तांकां भिरांत ना. अरे लॉ एंड ऑर्डर सोड पुलिसाचीय भिरांत ना. So this is it's a shameful episode that happened, and definitely investigation is in process, and म्हाका दिसता strict हेजेर action जावपाक. I believe with the total cost of something roughly about 60 odd crores and the quality of that work. कालच्या दिसाक आमच्या आल्दोनचे आमदार ते सायटीचे पावलेले रूफ जे पडटा. It shows substandard work that has been done within few years. हे infrastructure जेन्ना हेजी गॅरंटी कोण घेता, त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी कोण घेता, हू हॅज दे हॅव टू बी बेसिकली ब्लॅकलिस्टेड. हें चल्लां ते सगळे बिकॉज ऑफ द कमिशन. हें चल्लां सगळें सबस्टँडर्ड वर्क अँड गोवा इज टर्निंग इंटू अ बनाना. दुसरे कदंबाची बसी आज मार्गांव टू पेंजीम लीक जावंक लागला. पावस पडलो हेंगे हे मंत्री आहा तेंगेले म्हाका दिसता घरान पयलीं हें लीक जावपाक जाय. आनी ती कोटोले एक्चुअली परिस्थिती. कदंबा corporation today is the worst corporation in the entire state in terms of the petrol mileage, in terms of tire, in terms of staff, in terms of infrastructure. Yes, सगळे म्हाका दिसता छप्पन वाडके ह्या पावसान दाखोवन दिलेले आसा. आख्खे वयत थिंगा लिकेजीस. दिस इज अ गव्हर्मेंट ऑफ फेलियर एंड लिकेजीस आनी कॉमन मॅनाक त्रास जाता. आनी जे हे कदंबा आय से व्हेरी क्लियरली कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन is the worst corporation in the entire country in terms of ranking. आणि थिंगा इतले हे पळोवंक ना, they are overstaffed.
एक म्हाका दिसता रिफॉर्म हाडपाची गरज आसा, पूण म्हाका खबर ना वाय द मिनिस्टर हॅज फेल्ड, द चेअरमॅन हॅज फेल्ड एंड द एंटायर डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.